प्रितीच्या भावा भयणींनो, सुम्या जेजूचे आप परगटणेचे धबाजीक परबेक तुमकां माये मोगाचो येवकार. व्हडे भोगतेन भावार्थान आनी संतोशान बरोवन आयज आमी जेजूच्या आप परगटणेची परब समोरमतां. ही जावन आसा मुखेल परब आमचे पिरगोजेची. परबेच्या मिसाचो येजमान जावन आसा फादर सोकोरो मेंडीस शिवोले फिगोरेचो पिरगोजेचो विकार. मीस पेटोवंक यादनीक इगोजेन भितर सरतना आमी सगळीं उबीं रावन गीत गावया, गायता तुजी मोहिमा. सगळीं बसुया. जेजू जल्मल्या उपरांत तेग विद्वानांक ताचो जल्म एका नखेत्रा वरवीं कळीत जालो. आनी कांय दिसां उपरांत इजायास प्रवाद्यान बाकीत केल्ल्या प्रमाणे तेग विद्वान उदेंतीच्या देसांनी जावन
बालका जेजूक नमस्कार करूंक बेतलेहेमाक आयले. एका खेरीत नोकेत्राच्या उजवाडान आनी ताच्या दिशेन ते चल्ले. बालूक जेजू आसलो त्या जाग्यार तें नोकेत्र थांबलें आनी गोट्यान भितर सरून बालकाक ताचे आवय मारियाच्या सांगाताक तांणी देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो आनी आपलीं भांडारां उगडून आपलीं दानां ताका भेटयलीं. भांगर, धूप आनी गोंदरोस हेच घडणेचो उगडास करून आमचे तेग फिरगोसकाळ विद्वानाच्या रुपान जेजूच्या गोट्या सरशी वचून आनी ताका नमस्कार करून विद्वानांनी भेटयलेलीं दानां ताच्या पांयां सरशें दवरतात. पयलो विद्वान भेटयता भांगर. भांगर जावन आसलें एक दान जें राया पातशांक भेटयताले आनी ताची पदवी आनी रायपण ओळखून घेताले. बालका जेजूक भांगर भेटोवन तो राजांचो राजा म्हूण ते विद्वान मानून घेतात. दुसरो भेटयता धूप. धूप देव मंदिरांत देवाची पुजा करूंक वापरताले आनी आदल्या काळार तो तेलान मिसळ करून इस्रायलाच्या याज्ञिकांक मागताले. जेन्ना धूप जावन आसली देवपणाची आनी प्रमाणीकपणाची खुणा जेजूक धूप भेटोवन तो महायाज्ञीक आनी देव म्हूण विद्वान वळखून घेतात. तिसरो भेटयता गोंदरोस. मनीस मेल्या उपरांत निकेपिणेचे रितीक तयार करूंक ताचे कुडीक गोंदरोस लायता. हे भेटे वरवीं विद्वानांनी जेजूचें मनीस सैम बांदून घेतलें आनी एक दीस तो कोश्टांच्या मरणा वरवीं मनीसकुलाची सोडवण करतलो म्हूण दाखोवन दिलें. आपलीं दानां भेटयल्या उपरांत विद्वानांनी जायतो वेळ बालका जेजू सरशें सारलो आनी सांगता त्या प्रमाणे दुसऱ्या दिसा ताच्या फुड्यान परत आयले. मारये आनी जुजे लागीं ते उलयले. घडये बालकाक आपल्या हातांनी घेवन ताका आपली अपुरबाय दाखयली आनी असो ताका अणभवल्या उपरांत खुशालकायेन आनी देवाक दिनवाशीत ते आपल्या देसान परतलेत आनी थंय तांणी ताका परगटलो. हे परी जुदेव न्हय त्या मनशांक जेजून आपली परगटणी केली. हे जेजूचे आप परगटणेचे परबेक 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत संतोसाच्या उमाळ्यांनी ही परब आमी आयज समरमता.
पवित्र सभेच्या जिवितांत आनी मिसामांत कशे परी एकचारान आनी सहभागिलीपणान वावरूंक जेजूची पाटलावदारां जावंक आनी ताका परगटूंक ह्या दिसांनी आमी नियाल्ला. ह्या गवळीक वर्साच्या विशयाचेर आदारून आनी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत जावची आसा ते बिस्पाचे परिशदेचो विशय दोळ्या मुखार दवरून आयचे परबेचो विशय आमी वेंचून काडला. एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव जिवन जेजूचे पाटलावदार जावया, जेजूक परगटुया. विद्वाना परी आमी जेजूचो खोल अनुभव घेवन एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव हे तीन उपाय मनान दवरून आमच्या कुटुंबांत, शेजाऱ्यांक, समुदायांत आनी सगळे सुवातेर ताचे उर्बेभोवन पाटलावदार आनी परगटणार जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटीन खतखत्यान मागुया. सगळीं उबी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बामणिंदो, ह्या दोबाजीक परबेन फावो ती पुरी वांटो घेवंक आमचें पातो गुडकून घेवया. देवा लागीं, एकामेका लागीं, समुदाया लागीं, समाजा लागीं आनी पवित्र सभे लागीं माफी मागुया. सोम्या जेजू, तूं आमकां तुज्या फाटल्यान येवन तुजो खोल अनुभव घेवन त्रिएक देवा आनी आमच्या भावां भयणी सांगाता एकचारान जियोंक आपयताय. पूण आमी त्रिएक देवा, भावा भयणी आनी सृश्टी सवें एकचारान रावंक ना. क्रिस्ता जेजू, आमी आमच्या कुटुंबांत, समाजांत आनी पवित्र सभेन सहभागिलीपणान जियोंक ना. सोम्या जेजू, देवाचें राज आमचे मोदें बांदूंक तुजें मिसांव जालें. पूण आमी आमच्या कुटुंबांतल्यान, समुदायांतल्यान आनी एकामेकाक भेट करून ह्या तुज्या मिसावांत भागीदार जावंक ना. आमी चुकल्यांव देखून सोम्या लागीं आमची काकूट कोर म्हूण गायन करून मागुया. Soumya, Kaku,
परतुया. ह्या मिसाचे इंतेसांव हांव आख्खे हे तुमचे पोरजेक रेज मागूसच्या फिरगोजकारां पासत भेटयता आनी किरीत भाशेन पादविकारां पासत आनी सगल्यो ज्यो संस्था हांगा आहात त्या संस्थां पासतूय मागता. फिरगोज गवणीक सगळ्याक धरून कॉन्फ्रार धरून उरलेल्यो संस्था आहात तांकांय ह्या म्हज्या इंतेसांवांत हाडटा. तुमचेर सगल्यांचेर देवान आपली विंचलेली आशिर्वचनां ह्या तेगूय विद्वानाचे विनवणेन दिवं म्हूण. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आयच्या दिसाक तुवें एका नोकेत्राच्या उजवाडान सगल्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख करून दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयता सासनांच्या सासनांक. पयल्या वाचपान इस्रायल पोरजा तशेंच विदेशी दानां घेवन देवाक भोजूंक जेरुजाल्याक येतली म्हूण इजायास प्रवादी बाकीत करता. दुसऱ्या वाचपान सांत पावलू देवाच्या गुटाची खबर करता आनी न्हयच फकत जुदेवांक पूण जुदेव न्हय तांकांय विदेशांक शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान दायज फावो जाला म्हूण उगडास करता. शुभ वर्तमानांत इजायास प्रवाद्यान केल्लें बाकीत साकार जाल्लें म्हूण आमकां आयकूंक मेळटा. उदेंतीचे विद्वान नोकेत्रा उदेशी बालका जेजू सरशी पावून ताका नमस्कार करतात आनी आपणी हाडलोलीं दाणां ताचे मुखार दवरतात. देवाचें उतर चिंतान आमी आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. उठ, परसोलीत जा, उदेलो सुर्या. जरी पृथ्वीर अजून रात चलता आनी पोरसांचेर कालोख विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा परजोलता. तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सोदता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोलाक आशेता राजा. दोळे उबारून सरभोंवती फिरय, सरभोंवती पळय. एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोट्यां येतात सगळे पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातान दोन हात धाड. अजाप जावन सगळींच परजोलीत जातलीं. हय, तुजें कालीस दादोशी जातलें. तर तुजे उटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतलीं उंटां. मिद्यानाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां. सेबा तावन येवन भांगार दूख हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगळीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा
सोरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रा सोगली म्हणूया तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रा देवा राजाक तुझे शाणेपण दी तुझ्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो न्याय नितीन तुझे पोरजेची म्हूण सोबी कोत्तलो आनी तुझ्या दुर्बलांक नीत करून दितलो जबाब तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रा ताच्या कालार वस्तली प्रामाणिकपण आनी शांती चोंदरी मासो सोरशेकांशीक ती तोगतली एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्या पर्यान न्हंयचे देगेता रितुमीच्या शिमा पर्यान ताजी राजवट चलतली जबाब तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रा तार्शिसाचे आनी दिपाजुव्यांचे राजा आपलो राजदंड घेवन ताचेशी येतले ताका दानिको घेवन पावतले अरेबियेचे आनी युतोपियेचे राजा ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा ताची सेवा करतली सोर राष्ट्रा जबाब तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रा उलो मारतल्यांक गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो जबाब तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट पोटोली सोगली राष्ट्रा भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावोवचें म्हणयारपण ताणें म्हजे आदीं केलां म्हण तुमी घोडये आयकलां जातोलें आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची वळख दिल्या ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकेच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करूंक देवान आपल्या भागिवोन दोमदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची वळख दिल्या म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ओणभोवार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां तेच कुडीचे ते सांदे जाल्यात आनी तेच भासावणेन तांकांय वांटो आसा देवाचें उतर हें
लावया. Soy solves fora, soy solves fora, soy solves fora, soy soy. Soy solves fora, soy solves fora, soy solves fora, soy soy. Ukodonia chikaza, que tu chaputa chiutra. Ukodonia chikaza, que tu chaputa chiutra. Soy solves fora, soy solves fora, soy solves fora, soy soy. Soy solves fora, soy solves fora, soy solves fora, soy soy. Sorves por तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे आसू. बातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Ujma tuka somia. एरोत राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमान जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतेतान कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकटो जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? ताचें नोखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आखांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालेम. सोमेस मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं ताचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमान, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां, आयज आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मोदें सगल्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तान निपसतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरचेक गवळ्या पोरी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नोखेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन ताचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नोखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडलीं, ताका ही देणी समोर पिली, भांगर, दूख आनी गोंडरोस. पूण हेरोदे विशीं परत वचना जावन देवान तांकां सपनान शिडकायलें आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakari tuka Krista.
प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे तुमचे इगोर्जेन जी जावन आसा पयली इगोर्ज आख्ख्या बार्देसांत आनी व्हडती इगोर्ज, ते तुमचे इगोर्जेंत येवंक म्हाका खोस भोगता. तिसरे फावटीक हांव येता हांगासर. फादर वॉल्फांग कुतीन तुमचो पादविकार आसतना तेन्ना हांव आयिल्लो सेमिनारींत हांव शिकयतालो. मागीर पादुबाल कुयण्या पादविकार जातूच हांव कुटुंब सेवा केंद्राचो संचालक आसलो तेन्ना हांगा आयलो ह्या तुमच्या फेस्ताक प्रवचन करूंक आनी मिसाचें बलिदान भेटूंक. आनी आतां तुमचो पाद्र ऑर्लान मार्कीस आसतना म्हाका तिसरे फावटी आमंत्रण मेवलें हांगा येवंक. आनी हांव हांगा येता जाल्यार कुशलकायेन येता, कित्याक ही तुमची इगोर्ज पयली इगोर्ज देखून. ही पयली, दुसरी ओडफोडची, तिसरी कांदोले आनी चवथी आमची सियोलेची ह्या बार्देसांत. आनी ह्यो चौगूय इगोर्जो भावार्थाचो विस्तार तांणी केलो आनी फ्रांसिस्कान पाद्रींनी बांदल्यो. ते पासत हांगासर तुमचे जायते फ्रांसिस्कानांचे इमाजी आसात दाखोवंक ही फ्रांसिस्कान पाद्रींनी भेटयली. आख्खे बार्देस फ्रांसिस्कान पाद्रीन ताका धर्म पुरगुटणी केली. इलियास ते वाटेन पडले, न्हंयचे दुसरे वाटेन डॉमिनिकान पाद्री आनी आमचे साश्टीन जेजुईत पाद्री. देखून 12 देस, 30 वाडी, 30 देस आनी 60 देस. 12, 30 आनी 60 हे आमी म्हणटा आसतना ह्यो पयल्या इगोर्जांक बोट दाखोवन म्हणटा हांव. ह्या पयल्या इगोर्जांतल्यान भावार्थ सगल्याक पावलो हाचो आमी गिरीत उगडास करता. मुखार भावमणीनो, तांकां तुमी रेज मागूस म्हणटात, आमी राजा म्हणटा. पूण खरें ग्रीक भाशेन मेजाय. मेजाय म्हणल्यार वायज मेन, विद्वान. हें सारकें उतर आमचें भाशांतर करून दिलां. विद्वान राजा न्हय ते ते याज्ञीक आसूंक जाय. मिट्स हांगासरले पेर्सिया मिट्स. ते आकाश शास्त्र नकेत शास्त्र शिकपी एस्ट्रोलॉजर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स. कित्याक ते शिकपी व्हडले तकलेचे हुशार आनी असले हुशार सांगतात ते प्रमाणे पेर्सिया मिट्स हांगा व्हडले शास्त्र आसलें शिकपाचें. पूण ते जुदेव जातीचे न्हय, भावार्थी ओ विदेशी. जुदेव लोक आपूण रावतालो आनी आपूण एक केरीत पोरजा म्हणटालो देवान आपलें शास्त्र आमकां उक्तें केलां. उरलेलो लोक विदेशी, उरलेलो लोक आमच्या धर्मांत येना. पूण देव दाखयता ह्या विदेशांतल्यानूच भावार्थ पुरगोट जाता. आनी हो भावार्थ पुरगोट जाता तो भावार्थ कोळेगांत पुरगोटणी जाता ताची. जे भशेन आज तुमचो विशय आसा तो एकचारान सहभागिलीपणान आमचे मिसांव फुडें व्हरूया जेजूक पुरगोटपाचें. अदीक करून जांकां जेजू मेळूंक ना तांकां आनी जेजू मेळ्ळाय तांकांय. आमकां आमचो पाप साहेब जॉन पावल म्हणटालो न्यू एव्हांजलायझेशन. परतून आमकां धर्म पुरगोटणेची गरज आसा. आतां सांगतात जायती कथा काणी आसात, लेजंड्स अरावंड दीस 3 मेजाय जायती आहात. ती लेजंड्स वो ती कथा काणी आमकां कितें तरी सांगता. कित्याक तोंडान तोंडीन पावता म्हणसर ती मागीर जाय तें ताका आनी मिरची मसालो चडत रावलो आनी मागीर दुसरे भाशेन जालें. एक परंपरा सांगता ते आसिरिया बाबिलोनांत तावन थोडे राजा पेर्सिया अराब्याक तावन वो
इजिप्ताक तावन आनी ताका नांवांय बी दिल्यात. पूण आनीक एक कथा सांगता, 4 आसलेले. 4 म्हणल्यार चौगूय कोणशांतले, उदेंती, ओस्तोमती, दोखिणीक आनी उत्तर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सावथ अशेंय सांगतात. पूण आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा ते उदेंतीचे. These magi came from the east. उदेंत म्हणल्यार where the sun rises. आनी जूय येळ उदेता थंय सगळी जाणवाय आहा, कित्याक सुर्या उजवाड दिता, उजवाडा बरोबर जाणवाय दिता. आनी ते पासत उदेंतीच्यो संस्कृतायो भोव आदल्यो पुर्विल्यो संस्कृतायो. ओस्तोंतेक संस्कृताय येवंकूच नासली तेन्ना उदेंत वयर आसली. आनी ते पासत गरजेची वस्त उदेंतीची संस्कृतायो भोव व्हडत्यो. आतां घडये ओस्तोमतेक जायतें जालां, पूण खरें म्हणल्यार उदेंतीची संस्कृताय भोव पुर्विली. आनी उदेंती कितले शिकोवप आसतले तें सांगतलो हांव. म्हणजे आकाशशास्त्र आनी नखेत्रशास्त्र, एस्ट्रॉलॉजी आनी एस्ट्रॉनॉमी हें सगळें उदेंतीक सुरू जालां. आनी हें सोदपूस करपाचें. त्या काळार व्हडलीं पुस्तकां नासलीं, पूण जीं पुस्तकां कितें आसलीं तीं घेवन ह्या विद्वानांनी जायती सोदपूस केली. कित्याक एक प्रजापती जल्मचो आसा आनी हो प्रजापती जावन आसा रायांचो राय. हो प्रजापती जावन आसा देव. हो प्रजापती मनीस जाता आनी ताचो जल्म नोखेत्रा उदेशी परगट जाता. आनी बिस्तें नोखेत न्हय तें, शेंपडेचें नोखेत. आमी ताका म्हणटा कॉमेट. इट इज नॉट अ सिंपल स्टार, इट इज अ कॉमेट. आनी सांगताले जाणार की जेन्ना एक श्रीमंत वो एक जाणवायेचो वो एक राजा जल्मला, आकाशार असले शेंपडेचे नोखेत उदेताले. ओ तांचो सोदपूस. दीस वॉज देयर रिसर्च. ते वेगवेगळ्या सुवातांतले तांकां 3 नांवां दिल्लीं आहात. कॅस्पर ओ गास्पार, मेल्कियोर, बाल्ताजार आनी चवथो आहा तो आर्ताबान. कॅस्परान अशें सांगतात ताणें हाडलो दूप, मेल्कियोरान हाडलें भांगार आनी बाल्ताजारान हाडलो गोंडरोस आनी आर्ताबान हाणें मोतयां हाडलीं, पर्ल्स. हे भाशेन 4 वस्तू त्यो: भांगार, दूप, गोंडरोस आनी मोतयां. आनी आमच्यान जेजूक आनी पवित्र सभेक लावूं येता. आतांच्या प्रमाणे भांगार आमच्यान म्हणूं येता साक्रामेंत. साक्रामेंत जावन आसा हें तें भांगार जें पवित्र सभा आपले परजेक दिता. साक्रामेंता उदेशी ओत्मिकतायेन ग्रेस्त करता. मागीर दूप जावन आसा खुणा. तुमी तुमच्या विवरणांत सांगलां ते भाशेन खुणा मागणी देवाक भेटयतात ती खुणा. आनी दुसरे वाटेन हे दूप तेलांत मिसळ करून याज्ञिकांक मागताले आदल्या कोरारांत. म्हणजे ही करीत खुणा दुंपाची, खुणा मागण्यांची. पवित्र सभा आपली मागणी दुंपावरी देवाक अर्पिता. आनी तिसरी खुणा जे आमकां गोंडरोस म्हणटात, तो गोंडरोस म्हळ्यार पोरमोड, देवाच्या उतराचो पोरमोड. देवाचें उतर एक पोरमोड कसो येता आनी हो पोरमोड कसो आमी सोत मानता देवाचें उतर अशें आमी घालुया. मोजे चिंतो. आनी पल्स म्हणटात ती कित्याक पल्स घेवन आयले राजा हो राजा एकलो आर्ताबान. पल्स जावन आसा खुणा देवाच्या जेजूच्या मोगाची आज्ञांची. मोग कर म्हणटा एकामेकाचो. ती आज्ञा
ह्या पल्स उदेशी कुणायता आनी सगळें चार्ट कंप्लीट जाता. कास्पर, मेल्क्योर, बाल्ताजार, आर्थाबान. आतां हे चौगूय 4 दिशेनी आयले. जरी आमी आतां तो एकलो पावोंकूच ना. आर्थाबान पावलो जेजू मोत्ता तेन्ना. सोदीत सोदीत रावलो आनी तो वाट चुकलो आनी तो जेजू मोत्ता तेन्ना जेजून ताका सोयूक दिलो आपणाक पडूंक मोत्ता आसतना अशें म्हणटात. पूण हे चौगूय हो तेगूय 3 वाठारांतले आनी एक एकलो आपली सोदपूस करून ते भायर सरले. पूण तांकां कोणें एकठांय हाडले? नोखेत्रान एकठांय हाडले. हें एक नोखेत शेंपडेचें ते दिश्टी पडले. ते नोखेत्रान तांकां हाडले आनी मोदेकोर तांकां कडेन दिसलें हेरोद पातशायेची पालास आहा, तूंय हो राजा जल्मला. कित्याक ते चिंतताले व्हडलो श्रीमंत राजा. पूण ते घुसपले. देवान मुद्दोम ते नोखेत ना केले. हेरोदीक भेट करूंक जल्मला तो राजा व्हडले राज महालांत रावना. नाच जाले ते नोखेत. तांकां तुय धाडूंक आनी सांगतात ते प्रमाणे हे शास्त्री 1 वा 2 वर्सां जाल्लीं जेजूक. कित्याक हेरोदीन आज्ञा घाली 2 वर्सां सकयल आहात सगल्या भुरग्यांक मारून उडोवंक. कित्याक हे राजा येवपाक ताका 1 वर्स लागलें म्हणटात. उंटाचेर सगळी बंदोबस्त करूंक. ते भायर तांचे बराबर तांचे एटेंडंट आसले, आमी पेज बॉय म्हणटात, तसलेय बराबर आसले. ते एकलेच येवंक नात. ते आनी उंटाचेर जाय त्यो आख्खें वरसभर गरज त्यो वस्तू खावपाच्यो ते उंटाचेर घालून आयले अशें म्हणटात. वरसभर ते वाट चल्ले आनी 1 वर्सान ते पावले. तेन्ना कित्याक तांणी सोदपूस सुरू केली हो जाला आनी जाला तेन्नातान ते भायर सरल्यात. 1 वर्सान वो 1 वर्स ओदीकूच ताका लागलें थंय पावूंक. हे नोखेत एकवटाची खुणा जाली. पोत्तून ते नोखेत तांकां दिश्टी पडले आनी थंय तावन एकवटान आनी सहभागेलीपणान ते आपले मिसांव चलयत रावले. देवान विदेशांकूय मिसांव दिला, आमकां क्रिस्तांवांकूच न्हय. विदेशी आहात तांकांय देवान मिसांव दिला. ते पासत वातिकानी दुसरी 20 सभा आमकां सांगता दुसऱ्या धर्मान जें कितें बरें आसा तें आमच्यान भितर काडूं येता. आमी म्हणटाले हांव दुसरे धर्म उपकारनात आमच्या धर्मा मुखार. हे आदली आमी अशें सतमानताले. पूण आतां पवित्र सभा सांगता दुसऱ्या धर्मांत जाय तें बरेंपण आहा. ह्या विदेशांक देवान हें मिसांव दिलें दाखोवंक की हो राजा जल्मला तेन्ना फकत जुदेव कोण येवंक ना. थंय जुदेव म्हणटात आपणाक देव दिश्टी पडला, देव आमचे कडेन उलयला, देव आमकां वाट दाखयता. पूण तातूंतले कोण नात. विदेशी आयले. दाखयता देव हे विदेशा उदेशी आपलें काम आनी आपलें मिसांव तो चालू दवरता आनी ते एकवटान कोत्तात. ते सहभागेलीपणान. तेगूय जेन्ना ते एके वाटेर मेवले तेन्ना ते एकामेका कडेन झगडूंक ना. तांणी तूं व्हडलो हांव व्हडलो, हांव अदीक शिकला तूं अदीक शिकला ना. तेगूय खुशाल जाले, परतेच खुशाल जाले आनी तेगूय सहभागेलीपणान हे आपले मिसांव चलोवंक फुडें गेले एकामेकाच्या आदारान. आनी तांचे मिसांव तारले जेन्ना थंय ते पावले आनी जेजूक नमस्कार केलो आनी नमस्कार करून आपली हाडलेली दानां कुणाक कशी ताका ताणें दिली. आनी हे भाशेन जें काम देवान तांकां दिलोलें तें ताणें शार्ती पावयलें. एकचारान सहभागेलीपणान आपले मिसांव तांणी पुराय केले. मोगाळ भावमणीनो, आमी आज ही फिरगोजेन भोव पुर्विली फिरगोज तुमची हांगातान बावाड दुसरे कडेन गेला. बाळदेसान हांगातावन गेला बावाड आनी हांगातावन ते मिसांव तुमच्या पुर्वजांचे सुरू जाले. बावाड आमकां पयलो मेवलो, आमी वचून दुसऱ्या फिरगोजांनी हो बावाड दिवंक जाय. ह्या 12 बाळदेसांत 12 गांव आहात. ह्या 12 गांवांनी हांगातावन पावलो.
हे तुमच्या पुर्वजांनी केलोले मिसांव कित्याक मिस्योनार ज्या गांवांत पयली इगोर स्थापल्या त्या मनशांक घेवन वेताले जेजुईतांनी तशेंच केलें पयली इगोज रायतुरा तांणी स्थापली आनी रायतुरा थावन ते मागीर सगल्याक गेले मडगांवां आयले ओळ्ळे गेले आनी कुंकोळे गेले थंय सगल्या मनशांक घेवन तांकां देवाचे धर्म परगट केल्लो तांकां घेवन गेले आनी कुंकोळे तातूंतले मेले म्हणजे लेई पासूनय मेले पाद्री बराबर तेच ते मिसांव रेईस मागूस हे 3 रायांचे फिरगोजींतले मिसांवे हांगा तावन बरेपण भावार्थ परगटू आज आमी एकचाराची आनी सहभागिलीपणाची खबर कोत्ता एकचार खंय आसूंक जाय एकचार तुमच्या कुटुंबांनी आसूंक जाय हो एकचार पयलो आनी व्हडतो कित्याक देव कुटुंबांत आयलो कुटुंब एक केले आनी कुटुंबांत तावन हो जेजू सगल्याक परगट जालो आनी त्या पासत कुटुंब जावन आसा पयली खुणा एकचाराची कुटुंबांतलो एकचार तुमी जिवचे जिवन तो दुसऱ्यांक दिवंक जाय आनी कसलो एकचार बरे भशेन जिवपाचो एकवटान जिवपाचो एकामेकाक मान दिवपाचो एकामेकाक समजोवपाचो एकामेकाक बोगसुपाचो हो एकचार जो सहभागिलीपणान दिश्टी पडटा आमी जेन्ना आमच्या आवय बापायक मानान लेखता आमी जेन्ना आमच्या भुरग्यांक मानान लेखता आमी आमच्या सासूपायक सासूमायक नोंडेक आनी जायेक आनी देराक आमी मानान लेखता तेन्ना एकचार आहा हो एकचार आमचेच मध्ये न्हय आमच्या सोयऱ्या दायऱ्या मध्ये आमी जियेता आमच्या शेजारा मध्ये जियेता झगडी लढाई करून न्हय पूण एकवटान टावट्यू जाले शिमेक लागून टावट्यू जाले मन जातीक लागून तुजी मनजात म्हज्या घरांत आयली आनी म्हजे क्रतोन केले ओ तुजे सुणे आयले आनी मेळ करून गेले हाका लागून अदीक टावट्यू जाता शेजाऱ्या मध्ये तूं एकवट ना भाटां बेसांक लागून टावट्यू जाता भावां भयणां मध्ये भाटां विकूंक आनी भाटां एके भाशेन नाच करूंक हेवूय जाता भाव भाव एकामेकाची सोय घेनासतना भाटां विकतात दुडवांचेर मोल पडलां आनी एकवट उणें जालां हे पयलें आमकां आयचे फेस्त सांगता एकवट आनी सहभागिलीपणान आमच्या घराब्यान कित्याक आमी सगल्यांक दुसऱ्यांक बरें करूंक आसा आमी घरांत रावन चॅरिटी करूंक बरें हांव हाका पयशे दिवंक हाका आदाराक पावंक ताका गरज आहा दावंक हांव पूण घरांत आदार आहा आदाराची गरज आहा थंय आमी पावना निमाणी आमच्या घरांत आहा ती निमाणी आमची सासूमांयक आदाराची गरज आहा शेजारी येवन सासूमांयचो कुयदाद घेतात पूण सून आहा ती ना थंय सून हेर काम करूंक भोंवता इगोर्जेन कितें करूंक जाय इगोर्जेन कॉमेंट्री करूंक जाय दोतोन शिंगोवंक जाय ताका फुडें चलया पूण घरांत तुजी सासूमांय आहा तिका कोण पळयना एकवट हांगा दिसून येवंक जाय तो इगोर्जेन दिसून येवचे आदीं पयलो हांगा येवंक जाय असलें कितें आमच्या कुटुंबांत गरजेचें आनी आतां आमची कुटुंबां फिस्कोटल्यान आमची सगळीं भायर आहात आनी आवय बापूय थंय आहा तांकां बाबडी शेजारी आदार दितात आमचे फिरगोजेंत लेगून हांव कुमिन्यांव घेवन येता तेन्ना जाणट्यांक 2-3 कापलां आहात तांची भुरगीं भायर आहात पूण शेजारी आदार दितात तांकां आनी मागीर हांव केन्नाय म्हणटा मोरणांचे मीस जाले उपरांत रोखडेच तांकां 8 दिसांनी वा 3 दिसांनी म्हयन्यांचे मीस हांव केन्नाच दिना तुमी इतलो तेंप थंय रावल्यात हांव सांगना वसात थंय तुमच्या शेजाऱ्यांनी पळय वावर केला ती मिसाक आसतली तुमी हांगा रावंक ना वसात तुमी इंग्लंडाक वसात तुमी माय पाय मोडकूंकूच ना तांकां जाल्यार कित्याक आनी तुमकां 3 दिसांचे मीस जाय हांव कांवच दिना कित्याक हो तो एकवट तूंय एकवट हांव सोदतात मोरणांचे सुवातेर आनी मोरणांचे सुवातेर स्पीच दितात नाना वॉज दीस आनी नाना वॉज दॅट नानाक पळोवंकूच ना तांणी असलो आमचो एकवट हो आमचो गोंयकारांचो फामिलीचो एकवट इतलो पवित्र आसलो तो
कुसळून पडला. हें आमचें मिसांव पयलें. दुसरें मिसांव आमच्या गोंयांत म्हणल्यार नोकेत जावन आसा सुंयबाची ओस्त. देवान सुंयबाचें नोकेत वापरलें आपले मिसांव ह्या विदेशांक दिल्लें तें पुराय करूंक. नोकेत सुंयबाची ओस्त. सुंयबाचे वस्तूंतल्यान देव आपले मिसांव करूंक आमकां आपयता. आमच्या गोंयांत आमचें सुंयबूच कोबार जालां. आमचीं शेतां भाटां कोबार जालीं. आमचीं घरां आमी विकलीं. बरीं बरीं घरां नाच विकलीं, दुसऱ्यांकूच विकलीं. आमचीं भाटां आमी विकलीं आनी आमी सुस्त आसा. आमचीं झाडां आमी कातरलीं. आमचे दोंगर आमी चिरून उडयले. आमचीं उदकाचे व्हाळ आसले ते पुरयले. आमचें वॉटर लेवल आहा तें वॉटर लेवल कोबार जालें. इतली बिल्डिंगां आयल्यात आनी गांवच्या लोकांक उदक ना पूण हॉटेलांनी उदक आहा. आमचें सुंयब कोबार जालां. ह्या सुंयबा पासत आमचे धर्म प्रांत मागता लोकां लागीं एकठांय जावन असले सुंयबाचेर आड वस्तू आहा तांचेर गरज घालूंक. आमचें गोंय कोबार जालां. आमचीं झाडां कोबार. आनी आमी म्हणटा झाडां लंग्स ऑफ नेचर ऑक्सिजन दितात तीवूय कोबार जायत वतात. ते पासत सुंयबा उदेशी देव आमकां उगडास करता. हें सुंयब तुज्या हातान दिलां आनी सुंयब दिवन तुका मिसांव दिलां. हें सुंयब सांबाळ. हें सुंयब सगल्यांक आमकां आमी सुंयबान जियोंक आमकां ओदीक सुंयबाची गरज आहा. उदकाची गरज, वाऱ्याची गरज, जमनीची गरज, वनस्पती उत्पन्न जाता ताची गरज. ते आमचें जिवीत राखता आनी सांबाळटा. बरें तरी वारें आहा आमची पोंपिसां बरीं आसतलीं. बरी तरी वनस्पती उत्पन्न जाता आमचें पोट बरें आसतलें. आमी आतां कितें कितें खातां हें सगलें जंक फूड आमकां पिड्यार करता. आमचें घरार आयिल्ले वेरदूर भाजी पालो आमी खाता तेन्ना आमची भलायकी बरी उरता. आमचें बरें उदक पियेता तेन्ना सुंयबाचें आमकां आमचें सुंयब बरें आसता. हें सगलें इल्लें इल्लें कोबार जायत गेलां. हें तें मिसांव एक वोटान आनी एक चारान देवान दिल्लें आमकां आनी हाचो आमकां परिशोध उगडास करता जी जावपाची आहा ऑक्टोबरांत. हें सगलें आमी सांबाळूं कित्याक देव सुंयबा उदेशी हाजीर जाता. देव सुंयबांतल्यानूच आमकां दिश्टी पडटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जावं आमच्या कुटुंबांनी एकवट घडोवन हाडूंक सहभागिलीपणान जिवंक, जावं आमच्या हें वातावरण जें आसा, पर्यावरण जें आसा, हें पर्यावरण आमी सांबाळूंक आनी पर्यावरणांतल्यान आमी देवाचो हात पडोवंक आमकां आज देव उगडास करता. ओ जेजू जो नोखेत्रा उदेशी दिश्टी पडलो आनी नोखेत्रा उदेशी जावं सगल्यांक एकठांयले, राजांकूच न्हय, विद्वानांकूच न्हय, गवळ्यांक एकठांयले. सगळे गवळी आयले. 3, 4, 5 कडेन गवळी शेकताले ते सगळे आयले एकवटान. राय आयले एकवटान. तेच भाशेन हो जेजू आमकां शिकयता. आमी थोड्याच वेळान हांगा येतलो. आमी ताका घेता तेन्ना आमच्या काळजांत तो रिगतलो, आमच्या आत्म्यान तो भितर सरतलो, आमचें मौन उजवाडायतलो आनी आमकां उदेंतीच्या लोकांक उजवाड दितलो. आमी एकवट सांबाळूं, सहभागिलीपणान जिवंक आनी हे भाशेन देवान दिलोलें मिसांव फुडें व्हरूंक हेंच देणें आमकां सगल्यांक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया. बाबा भयणीनो, सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ सोबे माजार उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक
तो पवित आत्म्या वरवीं गोरबी संबोलो आंकवार मरे जावन जल्मलो पोंस प्रताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गार चडलो सूर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयंतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित आत्म्याक कातोलीक पवित सभेक भोगतांचो एकठाण पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन मोगाळ बामणिनो आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगल्या याज्ञिकांनी जेजूचो नीज पाटलाव करूंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले परजेक सांगाता घेवन सौभागेलीपणान आपले मुन्यारपण जियोंक आनी अशें जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक पावंक तुजी कृपा तांकां दी बापा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचे आनी जाती खात्याचे वेगळोचार पयसावून सगल्यांची निस्वार्थान सेवा करूंक परजेच्या बरेपणा आनी देशाच्या उदरगती खातीर आपल्या येवजण्यो तयार करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी बापा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. संवसाराच्या जायत्या जाग्यांचेर आनी आमच्या देशांत पर्यंत फटकिरे आरोप घालून क्रिस्ती धर्माक आनी क्रिस्ती परजेक पिडापीड दिवंक कांय मुलवाडी आनी धर्मवाडी जमे आनी संस्था वावरतात. सगल्या नागरिकांक आप आपलो धर्म पाळूंक आनी परगटूंक मेकलेपण आसा म्हूण ओळखूंक तांचें मन उजवाडाय बापा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या फिरगोजेंतल्या पिडेस्तांक भलायकी आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक रिती रिवोशेन वाडोवंक जाणवाय भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक जेजू दाखयता ते वाटेन चलूंक करपा गोरजे वागतान आदार नोकरी नाशिल्ल्यांक नोकरी दी म्हूण तुजे लागीं मागता बापा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. 9 दिसाची ओतीक तयारी करून व्हडे भोगतेन भावार्थान आनी संतोशान आमच्या फिरगोजेंतली भाव भयणी आयची परब समोरमता. ही परब सगल्यांक एकचाराची आनी मोगाची खुणा जावंक एकचारान आनी सोहोबागिलीपणान जेजूचो मिसावांक कान मारूंक आनी तेग विद्वानाची देखी जेजू परगटूंक आमकां कृपा आनी बोल दी बापा. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बापा मोगळा तुजी मुखार मांडलोली आमची ते सवा स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक लांब रुंद काळीज दी सहभागिलीपणान आनी एकचारान आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आनी आमच्या कुटुंबांतल्यान आनी समाजांतल्यान हो एकसार आनी सहभागिलीपण दाखोवन दिवंक क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. हुंडो आनी सोरो. आमची मागणी देवाक उबारल्या उपरांत
उंडो आनी सोरो भेटोयता गोवांचो उंडो आनी दांकाचो सोरो जेजूचे मांस आनी रगत कुनायता उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर ताटांत आनी कालसीन आमा सोमेस्तांचे एकूच भावात उचारतले समोर रमतले काकूत दाखयतले मोग वांटलोले आनी जेजूक पोडगोटले जिवीत घालून बापाक भेटोया भेटोनीच्या वेळार गीत गावया देणी आमची C14. देणी आमची भेटोवंक आता आमची काळजां तातूंत घालता आमची मोनां तूं कोर पिता स्वीकार कोर म्हूण रातून मागता Covaundo altrarata, lagat soro somorbita, am Jesuctu sorbetoida, manun gemon vinot corta. Amsondo odoltolo Gesù chico tosatolo Anca portun tomeltolo Gesù amce calzatolo Canzoros odoltolo Jesus rogo tosatolo Jesu amka biwon bitlo amso atmo nadosatlo भयणीनो आनी बाबांनो हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समोळ मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदमाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोवंक भांगार दूप आनी गोंडरोस घेवून येवंक ना बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेता तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याची तुजी दयाळ नदर घाल म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा
सोरकडे आनी सोरुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणेक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें आनी सगल्याक परगोटायलें. ओनो तुजो पूत आमच्या विनाशी सुयबान दिश्टी पडलो. ताचे ओमरपण पर सोडलें आनी ताणें आमचें सुयम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बाराबर आनी सर्गीच्या सोलदोळबारां सांगातीन तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशी कोस्मरण सोसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुले. ओ तुमी सोमेस कियात आनी खाया. ई मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणे खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुले. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कोराराचे एरोगोत. पातकांचे बोगसोडे मिरच्याक तुमची पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत ते वारोतोले. ए मोशा उगडासा कोरा.
सगळी उबी रावया. भावार्थाचो गूढ पोरगो ठुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu nowia nietolo, Jesu nowia nietolo. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu nowia nietolo, Jesu nowia nietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो अंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्वेस्पोरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सोबेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. गेल्या वर्सा पोरबेक आसली ह्या वर्सा नांत मरून गेल्यान ताचो उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमाक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालणेक पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अवतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चवची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सोदांक घाल. तुमचे सोवे आसूं. ह्या परबे सुमयार माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवा
ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुजे काल सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कम्युनाची मांडावळ अशी जातली वयर एक मुन्यारी वयतलो कोराडोरान वयतलो आनी चौग हांगासर इगोर्जेन कम्युन दितल्यार एकलो फुडल्या दाराचेर दितलो सगल्यांनी मांडावळीन कम्युनाक घेवचो म्हूण मागता जरी कोणूय ओक्रिस्ती आसा जाल्यार तांणी कम्युनाक घेवंक फुडें सरचें न्हय If there is any non-Catholic amongst us, please refrain from taking Holy Communion. Chris Prasad Chautana गीत गावया मोगाल जेजू यो तूं यो D31. Jesus
उबी रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या भोवमोगाळ बापा विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळकाक स्वयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तोरी जिव्या बावळतान त्या जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी ओळखोला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचींच काळजां ताका भेटूयल्यान तेच परी जिविताच्या सगळ्या गणितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर दवरून आमी मोगान जिवंक पावू. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. केरीत भाशेन आमचे दिनवास पयले सुवातेर देवाक 2 वर्सां घोडे आमी बरे भाशेनी परब समोरोवंक जालें ना पॅन्डमिकाक लागून. बरे भाशेन आयच्या दिसा आमकां समोरोवंक मेळ्ळी देखून देवाक हारगांव, देवाक दिनवास. केरीत दिनवास फादर सुगूर मेंडीस जशें ताणें सांगलां 2 फावट येयलां, 3रे फावट आमचे परबेक येता. तरी आसतना संतोशान आनी व्हडी कुशेन आनी उर्बेन तो आयलो आमचें आमंत्रण स्विकारून. आयज तो आमचे मदें आयलो देखून सगलो वेळ काडून आनी वेळ दिवन ह्या खातीर सगल्यांच्या नांवान गोडीक फिरगोस सभेच्या नांवान म्हज्या नांवान केरीत ताका आमचे दिनवास. नोवेना दिसांनी आमकां मिसां भेटयली. देवाचें उतर पोरगोटलें सालिगांव सेमिनारींतले पाद्रींक. केरीत भाशेन ताच्या रॅक्टराक फादर वालेरियानाक आनी फादर एल्वीस डायस जाणी सगळीं ताका मांडवणीन घातले आनी एक नोवेनाक धाडले देखून आमचे दिनवास सेमिनारींतल्या पाद्रींक. तशेंच दिनवास सगल्या आमचे समुदायांनी फुडारी आसात तांणी बरे भाशेन मांडावळ केली आनी मांडावळ करून जावं समुदाय घातलेली आसली मिसाची मांडावळ करूंक, भायर प्रोग्राम करूंक, कॅन्टीन करूंक बरे भाशेन वावुरल्यान देखून तुमकां शाबासकी आनी दिनवास. पिरगोजेचे सेवा धर्मीक समिती केरीत भाशेन कॉर्डिनेटर जॅनेट मॅथ्यूज आनी नोवेनाचे सेवाधर्म तयार केल्ल्या फ्लोरा डिसोजा आनी आयचो परबेचो सेवाधर्म तयार केला ऑस्वर्ल्ड मेंडोन्सा हांकांय आमचे दिनवास. तशेंच इगोजेच्या खोयराक आनी फुडाऱ्यांक बोस्को गोसाल्वीस आनी आंतोन वेल जाणी नोवेनाच्या आनी आयच्या दिसा गायन केली. तशेंच वाजोवप्यांक आनी गावप्यांक सगल्यांनी बरे भाशेनी दोबाच्यांनी परब समोरमलेल्या खातीर आमचे दिनवास. केरीत दिनवासता ट्रिजा ताणें खोयर कांडाक केला बरे भाशेन आनी बरे भाशेन केल्ल्या खातीर तुमकां शाबासकी. PPCच्या वांगड्यांक, समुदायाच्या एनिमेटर, फाब्रिकाचे तशेंच कॉन्फ्ररीच्या वांगड्यांक सगल्यांक आदार दितल्यांक आमचे पॅरिश युथाक तुमी सगल्यांनी तुमचे समुदायांनी कॉन्ट्रिब्युशन घेतलें फेस्ताचे परबेक आनी उदार मनान काळजान आमच्या फिरगोजकारांनी कॉन्ट्रिब्युशन दिल्ल्या खातीर तुमकां दिनवास. इगोजेक डोनेशन दिलां रेहन शेख 15,000 रुपया. टोनी ब्रिटो आनी रेलन ब्रिटो आपल्या मायच्या पायच्या उगडासाक डॉमनीक आनी मार्ता इगोजेक 50,000 रुपया भेटयल्यात. तशेंच तोदो बँक कॉपेलाक 50,000 रुपया भेटयल्यात. आग्नेलो फेर्नांदीस पोर्तायस वाड्यांतलो जाणें आमकां 2 कॉर्डलेस मायक भेटयल्यात. उमेश मायेकार जाणें आमकां 3 फ्लड लायट्स भेटयल्यात. सगल्यांनी आदार दिल्ल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळे इगोजेची सफाई करूंक आदार दिला तांकां केरीत भाशेन तरणाट्यांक फ्रांसीस बाबू हाच्या काल डेकोरेशन केल्लें आसा आनी वावुरतेल्यांक दिनवास. तशेंच जॉन लॉपीस आमचो मॉडरेटर जाणें आमकां मिसाचो व्हिडियो काडला आनी हे तरेन जायते तरेन आमकां आदार दिला
ताकाय आमी दिनवासता आयचे परबे सुमयार मिसाचे सगळे मांडावळ रिकॉर्ड केल्ल्या खातीर ताका आमचे दिनवास तोय अपलोड करतलो यूट्यूबार. पॅरिश तांचें कॅन्टीन आसतलें 24 पाव भायर मिस जाल्या उपरांत पुस्सां जाल्या उपरांत. तियात्र आसतलो पोरबेचो 12 कोरेस प्रिन्स जाकोब हाचो सांजे 7 वाजता सुरू करतल्या. तिकेट 150 रुपया. कोणाक जाय जाल्यार तिकेट मेळटल्यो. तशेंच 3 TV चॅनल्स प्रुडंट मिडिया HCN इन गोवा हांकांय आमचे दिनवास. आयज तुमच्यान जाता जाल्यार फेस्ता उपरांत फोर्ट विजीट करूं येता. फ्री एंट्री फी आसची ना. ते आमकां धाडटा लेटर आनी आयच्या दिसा एक फ्री दवरता. कोणाक फोर्टान वचोन पळोवंक जाय तांकां फ्री. फाल्यां आमची परब जातली सावथ सायबिणीची. पोरबेचे मीस 8 वरांचेर सकाळीं भायर जातली. सायबिणीच्या माटू घातला थंय जातली. ही बायची परब समारंभता जॉन लेस्टर कारवालो आनी कुटुंब. खेरीत भाशेन सायबिणीक दिनवासता आनी खेरीत भाशेन दिनवासता आनी परब समारंभता 12 वर्सांनी तांगेर भुरगें जाल्यां. 2 ट्विन्स जाल्यात. त्या खातीर खेरीत भाशेन ती परब फुडें सरून समारंभतात. सांजे मीस 5 वाजता भेटयल्लो आसा आग्नेलो डिसोजा. हे मीस जातले सांजे 5 वाजता. आनी सांजे मागीर वेरे स्पोर्ट्स क्लब हाचो म्युजिकल प्रोग्राम आसतलो. सांजे रेज मागोस फेस्ट नायट फ्री एंट्री सगल्यांक आमंत्रण केल्लें आसा. तशेंच पंचायतीचो नोटीस आयिल्लो आसा. Preparation of Gram Panchayat Development Plan of Village Panchayat Reis Magos for the year 2023-24. हे जातले 10 तारखे जानेराचे बेती पंचायत घर 10:30 वाजता उपरांत म्हूण कोडीत करूंक मागला. उबी रावुया निमणो आशिर्वाद घेवंक आनी मागीर पुस्सां आसतलें. पुस्सांत बरे भाशेन वांटो घेवया. Father has thanked everybody, so it is but justified that on behalf of all the parishioners and all the bodies of the church, I thank our parish priest, Father Orlando Marquis, for his guidance always in these last 5 years and also especially in this novena and festive period, for making all the arrangement and overseeing all the services that happen in our church and always for being our good shepherd. Thank you, Father. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू. आशीर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागयात आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हणात. देवान तुमकां काळोखांतले आपल्या विचीत उजवाडांत आपयल्यान तो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां भावार्थान बोरवोशान आनी प्रिती मोगान तीर करूं. काळोखान बुडलेलो संवसारास जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुमी विस्वासान ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भावां भयणींक तुमी उजवाड जावच्याक तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत पोरजोळीत करूं. नोकेत्राच्या उजवाडान विद्वानी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान ओळखिलो. तशेंच हे संवसारीपण सोमतूच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळूं. आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशीर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं.
वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा